रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरान नियाळपा सारकें जायतें आसा. शर्मा व्हडलो जातलो, पूण आयज धाकटो करचे पासत फकत थोड्याच उतरांचेर हांव आयज नियाळ करपाक सोदतां. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान जें आमी आयकलां, दोन वस्तू आमकां कितें भाशेन जेरेमियास प्रवाद्यान सांगल्यात. एक वाटेन शिरापाची वस्त, दुसरे वाटेन आशिर्वादाची वस्त. शिरापाची वस्त, जे कोण देवाचेर विस्वास धरिनात, आपल्याच वाद्यांनी चलतात, तांकां शिराप. आनी जे कोण देवाच्या वाट्यांनी चलतात तांकां आशिर्वाद. हे आमी जायते पावटी आयकलां. आयज आशिर्वादाची खबर जी आमी आयकल्या, भोव करून जेरेमियास प्रवादी उदकाची खबर करता, व्हाळाची व नदीची खबर करता. आनी ह्या नदीच्या देगेर जीं झाडां रोयल्यात, तीं झाडां सदांच खुशाल. तीं आपलीं पाळां त्या उदकाशी सोडटात. पावस पडना वो जरी तर दुकोड येता जाल्यार पासून ह्या झाडांक जी नदीचे देगेर आसात तांकां कसलीच भिरांत ना. तीं सदांच जिवीं, तीं सदांच फळां दितात. जाल्यार ह्या फळां सारकीं व ह्या झाडां सारकीं आमी हे नदीचे देगेर जरी तर लायलेल्या झाडां सारकीं, रुखां सारकीं सदांच फळां दिवपी, सदांच खुशाल रावपी जावंक सोदता, जाल्यार आमची नदी म्हणल्यार देव. हें उदक आमकां दिता तो देव. हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणीनो जेरेमियास प्रवादी सांगता. हेंच घेवन आयज एक ल्हानसो नियाळ, आमच्यो नदी आसात. आमी गोंयकार आमी, आनी आमची गोंयची जमीन जी आसा आख्खी नदयांनी भरलेली आसा. 11 नदी आमचे लागीं आसात. आनी 11तल्यो कितें भाशेन एक व्हडली जी आसा ती आमच्या गांवांतल्यान येता, जुवारी. तेच बरोबर मांडोवी. जुवारी आनी मांडोवी ह्यो दोनूय नदी आमच्यो व्हडल्यो नदी आमच्या गोंयच्यो. ह्यो आमच्यो नदयो ज्यो आसात त्यो दोंगरा वेल्यान तावन व्हांवत येतात. आनी दोंगरा वेल्यान तावन व्हांवून दर्यान वेचे पयलीं वाटेर जायत्या जाणांक जिवीत दितात. जायतीं झाडां जाल्लीं आसात. ह्या झाडांचे भोंवतणी जायते आमचे शेतकार आसात, जायते नुस्तेकार आसात. न्हयच फकत झाडां, पूण तेच बरोबर दुसरीं जनावरांय आसात, मनीस आसात. आपलें उदारपसण ह्या उदकांतल्यान, ह्या नदींतल्यान करतात. तर आमच्यो भाव भयणीनो, ह्यो दोन नदयो खेरीत जाल्यार तांकां कनेक्ट करपी कुंभारजुवा कॅनल म्हणलेलो आसा. 3 नदयो जाल्यो. आमची व्हडांतली व्हड नदी आमची जुवारी, सगळ्याहून लांब ती. वयर दोंगरांचेर तावन वेस्टर्न घाट्सांतल्यान तावन देंवता आनी आमच्या अरबी समुद्रान वेता. सगळ्याहून लांब आमच्या गोंयांत. दुसरी नदी जी आमची व्हडली आसा, मांडोवी जी आसा, ती सगळ्याहून व्हडली म्हणजे ताका जायतो कॅचमेंट एरिया आसा, जायत्यो ताका फांट्यो आसात. म्हणटो चड उदक आमकां हे मांडोवी नदींत आसा. तेच बरोबर शाश्टी जरी तर आमी वचत आतां दुसरे वाटेन, जाल्यार रिवर साल आसा. लायफ लायन ऑफ सालसेट अशें ताका म्हणटात. ह्यो आमच्यो नदयो ज्यो आसात त्यो खेरीत नदयो आमच्या गोंयांक जिवीत दिवपाक. जशें आयच्या वाचपान आमी आयकलां, ह्या नदयेचे देगेक जे आसात तांकां जिवीत आसा. तर भाव भयणीनो, जरी तर आमकां ह्या नदयांनी जिवीत आसा, जाल्यार आमच्या नदयां विशीं उलोवप म्हणल्यार 11तली सगळ्याहून धाकटी म्हणटात ती बागा रिवर. आमी घडये केन्नाय बागा बिचीचेर गेल्या जाल्यार ही नदी बीन दोंगरांचेर तावन येता. आसागांवचे जे दोंगर आसात थंय तावन येता. तशेंच दुसऱ्योय नदी आसात. निमणी आसा ती आमची तिराकोल. आनी ह्या दिसांनी ती नदी जी दुसऱ्या स्टेटांतल्यान सावन महाराष्ट्रांत तावन आमच्या गोंयान व्हांवता, ताचे विशीं इल्लीशी चळवळ सुरू जाल्ली आसा. आमची मांडोवी रिवर, म्हादेई, ती आमची कर्नाटकांत तावन येता. ताचेय विशीं चळवळ सुरू जाल्ली. आजून पासून ताची केस्तांवां कोर्टान चलतात. आमच्या नदयां पासत भाव भयणीनो आयज झगडीं, आयज केस्तांवां स्टेट्सां मदें आमची केस्तांवां आतां महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका ह्या दोनूय स्टेटां लागीं जातात. कित्याक? नदयांक लागून. कित्याक? ह्यो नदयांचो व्हाळ जो आसा तो जरी तर आडायलो जाल्यार सकयल जीं झाडां आसात, जीं मनशां आसात, जे नुस्तेकार आसात, जीं जनावरां आसात, तांकां जायतें माल पडोवंक जाता. बायोडायवर्सिटी अशें आमी म्हणटा, ही सुकूंक जाता. आनी आमची मांडोवी रिवर जी आसा ताचे विशीं जें जालां तें आमकां सगल्यांक खबर आसा, दिसती पडटा. तर भाव भयणीनो, ह्यो ज्यो आमच्यो नदयो आसात त्यो जरी तर आमकां जिवीत दिता जाल्यार तो आमकां आशिर्वाद.
आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियस प्रवाद्यान सांगला तशें हो आशिर्वाद पडोवंक आमकां गोंयकारांक हो एक सोयेग ह्या नदयांतल्यान. पूण त्यो आयज पिड्ड्यार जायत आसात. आयज तेंच जें आमकां जिवीत दिता तेंच आमी आयज मारून उडयत आसात. आनी जरी तर जिवीत दिता त्यो नदयो मारल्यो जाल्यार झाडां सुकतलींच, मनशां मरतलींच. शिराप म्हणटा तो हो आमच्यान म्हणूंक जाता. देव आमचेर शिराप घालिना. देवाक आमकां कोणाकूच वायट केल्लें नाका. पूण देवान जी देणी दिल्ली आमकां आसा तींच नाटक करून आमी एके भाशेन आमचेरूच शिराप घेता. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. जो कोण देवाचें उतर आयकना, देवाचेर विस्वास दवरिना, तो आपणाचेरूच शिराप घेता. पूण जरी तर आमी त्यो राखता सांबाळटा देवाचें उतर आयकून, देवाची देणी घेवन, जाल्यार आमी आमचेंच जिवीत उत्पन्न करता. आमचींच कितलीं जाणां भाव भयणां ह्या आमच्या जुवारी नदीन आपलें उदार पसण करतात. ह्या दिसांनी जायतो लोक येता तिसऱ्यो काडपाक. जशें आदीं म्हणलेलें आसा, बारीक आसात त्यो पासून काडून घेवन वयतात. पूण तातूंतल्यान आपलें जिवीत जायतीं जाणां जोडटात. नुस्तेकार आमचे नदीन वेतात, नदीन तावन दर्यांतूय वेतात. तेच बरोबर झाडां जीं रोयलेलीं आसात तीं आमकां जायतो आदार दितात. पूण आतां सद्याक आक्रमण जाल्लें आसा. ह्यो नदयो आमच्यो आसात, 6 नदयो आमच्यो गोंयच्यो नॅशनलायज केल्ल्यो आसा फॉर ट्रान्सपोर्टेशन. तातूंतल्यान कितें ट्रान्सपोर्ट जातलें तें सारकें सांगलेलें ना. पूण आमी जाणा जे भाशेन आमचे मुखार आमचे एक्टिविस्ट आसात तांणी दवरलेलें आसा, हो कोडसो जो आसा आमच्या नदयांतल्यान तावन वचपाचो आसा. तशेंच ह्यो आमच्या नदयांनी काजिनोज आसात, बो करून मांदोवी रिवरान, ते सगळ्याक गडे शिपडावपाचे आसात. प्लॅन कितें आसा तो गडे जे कोण अधिकारी आसात तांणी लोकांक आजून सारकें सांगूंक ना, सारकें कळयनात, सारकें इन्फॉर्मेशन दिनात. पूण जरी तर आमच्यो ह्यो नदयो पिड्ड्यार जाल्यो जाल्यार आमचें जिवीत भाव भयणीनो सुकलेल्या खाऱ्या सुक्या ह्या जशें आयज आमी आयकलां तो सुक्या जाग्यार आसलेल्या भाशेन, डेजर्टान आसलेल्या भाशेन. म्हणटोच जरी तर आमच्यो नदयो पिड्ड्यार जाल्यो जाल्यार आमचें गोंय, आमची जमीन, आमची भूंय काय बरी आयज जिवाड आसा, जाय तें उत्पन्न करता. तो एक दीस एक डेजर्टूय जावपाक शकता आमच्यो नदयो सोंपल्यो जाल्यार. देखून भाव भयणीनो ताचेर आमी एक्शन घेवचे पासत जायत्यो वस्तू घडये करूंक जाता. जे अधिकारी आसात, आमचो सरकार आसा, जे नाका जाल्ले प्रकल्प आमच्या नदयांनी हाडटा ताका आमी प्रश्न करपाची गरज आसा, तांकां आमी बंद करपाची गरज आसा. आमच्या आख्ख्या ऑल इंडिया लेवल असलीं खातीं घडून हाडलेलीं आसात. इंडियन पेनिन्सुलर रिवर्स बेसीन कावन्सिल म्हणलेलो आसा. पेनिन्सुलर रिवर्स म्हणटा तांकां आमी लागतात. आनी आमी नांव आयकलां आसतलें डॉक्टर राजेंद्र सिंग, वॉटरमॅन ऑफ इंडिया, हांणी तो घडून हाडलेलो आसा. इंडियन पेनिन्सुलर रिवर्स बेसीन कावन्सिल. आमच्यो नदयो ज्यो आसात त्यो तातूंत येता. जाल्यार भाव भयणीनो आमकां जरी तर जिवीत जाय, आमकां जरी तर आमचें जिवीत फुडले पिळगेकूय सांबाळून दवरलेलें जाय जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आयज जें आमी कितें करता ताचो आमकां फोड मेळटाच. तो गिरेस्त मनीस आनी लाजार. आयज तो गिरेस्त मनीस व्हडल्यो पार्ट्यो करतालो, व्हडलो खुशाल आसलेलो, जेवणां खाणां जेवून आसलेलो. आनी लाजार भुकेल्लो आसलो, ताच्या घरा लागीं भीक मागतालो, ताका ताणें पळोवंक पासून ना. आयज जें कितें केल्लें तें दोगांयकूय मेळ्ळें. लाजार जो कश्टवतालो, ह्या संवसारान त्रास काडटालो, भीक मागतालो, तो मेलो आनी तो स्वर्गार पावलो हो आब्रामाच्या गोपान. जाल्यार जाणें निसंटन केल्लें दुसऱ्याचें पडूंक नासलेलें, आयज निसंटन करून जियेतालो आनी आपणाचेंच चिंततालो, तो इफेर्नान पावलो. भाव भयणीनो हाचेर घडये आमी नियाळ करीत जाल्यार आनीकूय जायतें आमी नियाळूंक येता. पूण मागीर सगळें जाल्या उपरांत आमकां रडोन कसलोच फायदो ना. जसो आमी पळयता हो गिरेस्त मनीस मागीर रडटा, आब्राम बापा त्या लाजाराक मातसो धाड. पयलीं सुवातेर आपणाकूच उदक दिवपाक धाड म्हणटा, पूण नदी सुकलेली आसा ताची, ताका उदक आनी मेळना. आतां तें करूंक जायना. आब्रामान सांगून दिलें ताका म्हज्या भावांशी धाड, 5 भाव आसात, तांकां मातशें वचून सांगूं दी. कित्याक मेलोलो मनीस वचून सांगत जाल्यार ते चड आयकतात. भुतांक आमी चड भियेता, मनशांक आमी आयकना. भुतां आहा ती आमच्या मनान चड आसात. जाल्यार तेंय आब्रामान ताका सांगलें जरी तर प्रवादी आसात, धाडलेले जिवे मनीस आसात, आनी जें कितें घडटा तें जरी तर तुमकां दिसती पडना, तुमी भुतांकूय आयकोचें ना, वो मेल्ल्या मनशांकूय आयकोचें ना, देवाचेंय आयकोचें ना, फकत निसंटनाक पावतले.
तर भाव भयणीनो आमचें निसणटोन पयस करूंक आनी आमकां जिवीत जोडूंक आमकां देवान इतलीं देणी दिल्लीं आसात, भोव करून आमच्यो नदयो दिल्ल्यो आसात, आमकां उदक दिल्लें आसा. तर ह्या उदकाच्या वाडांचे देगेर जितलेंय उत्पन्न जाता तें आमी बरे भाशेन सांबाळुया, तें प्रदूशीत करपाचें सोडुया. आनी जरी तर आनीक कोण प्रदुशण करता, पोल्युशन करता, वो आनीक कोण डिस्ट्रक्शन करता, ते त्या उदकान हाडून माती भरता, आपलीं घरां बांदपाक सोदता, जाल्यार असल्यांक आमी आडावन फुडले पिळगेक जिवीत राखूंक आमी वावरुया.